33 नरकासूर आता हे खंयचेच नरकासूर सर हेचेर कितें सर प्रतिक्रिया तुमची? आज गोरवां पाडवो हो मातसो उत्सव असो जावनी सगळ्या गोंयचे जनतेक खबर आसा कोण नरकासूर आनी कोण देवाचे भक्त ते तेन्ना हांवें ताचेर उलोवन कित्याक विटाळ हाडचो. आयज बरें दिसता जे कोण नरकासूर आसा ते नरकासुरा रातचे जागे जाता आनी दुसरे दीस सकाळच्यान आमचे म्हणजे जे आमी देवाक मानतात श्री कृष्णाक मानतात तांचो सण सुरू जाता. तो आमचो पण सण सुरू जाला आनी आयज गोरवां पाडवो त्या निमतान जी माता आसा गोमाता जिचे पासून जी आवय सगळे दिता म्हणजे आमी दोन गोष्टी पूज्य आसा गोंयांत सगळ्यात भारतांत दिता एक नाल्ल आनी दुसरी गाय. कारण जशे माड आपले कांयच भायर उडयना जे सगळे दिता तशेंच गायी जी आसा ते आमकां आपले सगळे दिता शेणा पासून म्हणजे पौष्टीक दुधा पासून शेणा पर्यंत आसा त्या गोरवां पाडव्याच्या निमतान आज गोवर्धनी पुजा आसा. सगळे देवांनी सुद्दां गोमातेची पुजा केल्ली आसा. तेन्ना आयच्या दिसाच्या निमतान जे आमचे पारंपारीक जे दायज आसा ते दायज सांबाळपी ह्या सगळे मंडळाक विश करपाक हांव हांगा आयिल्लो आसा. श्री भुमिका देवी सांस्कृतीक मंडळ जे आसा त्या मंडळाचे सगळे वांगड्याचे कौतुक करता आनी आमचे बरोबर आसा जी कारोलकर, दयानंद सोपटे, म्हजो मित्र सीताराम परब, लक्ष्मण आनी बाकी सगळे वांगडी सिद्धेश पेडणेकार सगळ्यांच्या वतीन समेस्त गोंयकारांक आयच्या गोरवांच्या पाडव्याच्या निमतान शुभेच्छा.